ते ब्लॉकीज खंय खंय आहात ते पयलीं काडा। तेंच्यांनी सगळें सुरू केलां, खंयचें निवळ करपाचें सुरू केलां, ते काडून परत खळयेन ओतता। हे डबल टिबल काम न्हू आमकां। आतां ते खळयेन ओततले, परत ते भरून व्हरतले। आतां हे खळयेन ओततले काय 2 मिटर डांबर घालतलो हें काय ना। हे आमकां गव्हर्मेंटाक दाखोवन दिवचें पडलें। कित्याक लागोन की आमचो गव्हर्मेंटा सरकार आमच्या दारी येयल्लो, पूण आतां आमकां सरकाराच्या दारी वयचें पडटा। कितें हें हांव प्रमोद सावंताक सांगूंक सोदता, कित्याक तूं येवन बरे भाशेन हें कर। आतां कशें आहा, आमच्यातून आमचो पंच मेंबर आहा, सरपंच आहा, आमदार आहा, सगळ्यांनी तर दोळे धापल्या, नाल्यार आमचो गांव उद्देशून येतलो कसो। तेन्ना हांव सांगूंक शकता, तुमी सरकार जसो आमच्या दारी येयल्लो पयलीं, कित्याक येयल्लो? वोट मागपाकूच येवपाचो आमच्या दारी। आतां आमी तेंच्या दारी वचोंक जाय, हे तेंच्यांनी येवन पळोवंक जाय बाबा ग्रावंडाचें कशें काम चालू आहा, कितें आहा तें। आनी आमकां गांवकारांक आमी म्हणना हें काम स्टॉप कर म्हणना हांव, कित्याक पयलीं ते गटर उपा, नाल्यार आमी स्टॉप आहा, हें काम स्टॉप। कित्याक जर तो गटर उसना आनी ते दुरीक बांदना पळय, दुरीक म्हणल्यार आयज तरी आतां सगळें पाणी हे ग्रावंडा भितून येतलें। तुमी डांबर जो घालतलात न्हू आनी ते हें करतल्यात, ते सगळें पाणी ते दुरीक मोडलेलें आहा, ते दुरीक बांदून पयलीं दियात। सरकार आमच्या दारी कित्याक येता? सरकार दारी तर आमी तशेंच जे हे रस्त्याचें काम चालू आसा ते म्हाजी एक रिक्वेस्ट आसा ते कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन की जे डांबरीकरण करतले ती जी माती सायडीन उडयला पळय ती माती काडची। कित्याक नेक्स्ट इयर जर परत पावस पडा जाल्यार ती माती परत गटरान येतली। आनी काम करताले मातशें सारकेंच काम जावचें अशें म्हाजें म्हणणें आसा। आनी सगळ्या लोकांचें बी असं म्हणणें की वेवस्थीत काम जावचें। आनी जे गटर जे ब्लॉक जाला, जे भायले जे डोंगरा वयले पाणी डायरेक्ट भितर देंवता रस्त्याचेर आनी ते ग्रावंडाचेर, ते पाणी मातशें वेवस्थीत सायडीन वयतले आनी लोकांक रस्त्यार चलपाक मेळ्ळें। नाजाल्यार परत कितें जातलें, डांबर घातले आनी परत जर समज जे पाणी जर रस्त्यार येयलें जाल्यार सबंद चिखल जातलो। तर म्हाजी रिक्वेस्ट आसा की कॉन्ट्रॅक्टरान ते माती जी सायडीन उडयला वॉलीक तेकोन आनी एक सायड कंपाऊंड आसा तो कंपाऊंड सबंद क्लियर करचो, वेवस्थीत बांदून दिवचें आनी रस्तो बरे भशेन तेंच्यांनी करचें। आनी हें काम करता ही सुदारूंक ही बऱ्या खातीर